Shitty deri 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 kabari kabara shiri deri 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 rupari deri bari 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 rupari bari kabari deri 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 bari 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 shitty deri deri bari 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 rupari bari kabara shitty deri 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 ari 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 ara ra 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 Robaria Verica Vera 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 Veria Shikiri Veri 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 Verica Vera 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 Veri Rivaria Verica Vera Shikiri Veri 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 Verica Vera 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 Via Verica Veri 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 Shikiri Veri 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 Robaria Verica Vera 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 Veri Verica Shikiri Veri 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 Verica Vera Shiri Veri 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 Verica Vera Vera Veri Veri Verica Vera Shiri Veri 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 Robari Veri 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 Verica Vera Shikiri Veri Verica Verica Vera Shiri Veri 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 Verica Veri Shikiri Verica Vera Shikiri Veri Ara Lara Dikia Bashikiri Ara Lara Varia Verica Vera Dara 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 Dari Ari Ara Lara Shikiri Verica Vera Dara Pashikia Madari Hara Dari Kara Dara 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 Dari Verica Vera Shiri Veri 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 Rubaria Verica Varu Daria Verica Vari Shikiria Bakandari Karalu Karia Bashikiria Lara Rudaria Verica Vara Dara 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 Daria Verica Vara Verica Vara Shikiri Dari 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 Ria Vara Shiri Viri 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 Rudaria Verica Vara Shikiri Dari 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 Ria Ria Lara 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 Rubaria Bara Dara 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 Daria Verica Vara Shikiri Dari 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 Ria Ria Shiri Ri 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 Rubaria Verica Vara Shikiri Dari 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 Ria Verica Bara Dara Dara Verica Vara Shikiri Dari Ria Ria Bara Praise the Lord. Praise the Lord. Start करिया. करिया start. Okay. अब्बा बापा तुझ्या पता जेजूच्या नावानं मी तुका अर्घ दिता आयच्यो हो वरतो दीस एक नवो दीस तुवें आमकां फावो केल्ल्या पासत आनी ह्या रातीच्या वेळान तुझें उतर शिकोवंक त्या उतरा मुखांतर तुका जाणा जावंक आमकां हर एकल्यांक आयती केल्ल्या पासत आमी तुका अर्घ दिता जे तुझे उतरा मुखांतर तुजी वळख आमकां मेळटा तुका जाणा जावचें एक आमचें सासणीक जिवीत जावन आसा जे तुजें उतर सांगता तें उतर कितें सांगता म्हणले तांतू भितर आसलेली ती गूंड तो अर्थ एक मिस्तेर तुवें आम्हा सर्वांक फावो केल्ल्या पासत तुज्या पुता जेजूच्या नांवान हांव तुका अर्घ दिता आनी जें कितें आमी आज शिकोवंक वेते आसा त्या तुज्या पवित्र आत्म्या मुखांतर जें कितें आमी शिकोवंक वेते आसा तें आमकां तुवें अति सुलभ आनी सरळायेन आमकां तुवें तें समजयल्ल्या पासत तूं आमकां समजयताय म्हणलें त्या भावार्थान हांव तुका अर्घ दिता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान तशेंच पवित्र आत्म्या हांव म्हाका सगळेंच तुका समर्पण दिता म्हजें मन म्हजी उतरां म्हजी जीव म्हजी चिंतना म्हजें काळीज म्हजी चिंतना हर एक हांव तुका समर्पण दिता जें कितें तूं उलोवंक आशेताय आम्हा सर्वांक तुज्या भुरग्यांक तें उलोवंक हांव म्हाका सगळें तुका समर्पण दिता हे मागणें हांव करता आमच्या सोम्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तर आम्ही लास्ट क्लासेंत एक देवाचें उतर जावन आसा एक एग म्हळ्यार तांतें तेका तरी जावन आमी कशें तें
त्या कशे एक आवय कोंबी त्या तांत्या भितर तांत्याक ऊब दिवन त्या तांत्या भितर असलो तो जीव भायर काडटा. ती जीव दिना पूण भितर ऑलरेडी जीव आसा ते जीव भायर येवंक ती एक 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 साधन जाता, एक कारण जाता. तशेंच आमी कशें तें जें देवाचें उतर जावन आसा आत्मो आनी देवाचें उतर सांगता वर्ड ऑफ गॉड इज स्पिरीट एंड लायफ म्हळ्यार तो एक आत्मो आनी तांतूं भितर एक जीव आसा, जिवीत आसा. तर तें जिवीत आमी कशें भायर हाडचें म्हणलें आमी शिकल्या लास्ट क्लासींत. हय. आणि लास्टाक आमी एक हांवें सांगलें एक उतर सोमी म्हजो गवळी सायन्स हय. म्हाका उणेना. सो हय. हें उतर एक एक तांतें कशें आमी दोन घेवन ताका आमी ऊब दिवया. दीस आनी रात त्या उतरा वयर आमी ध्यान करया आनी तें आमच्या तोंडातावन पयस वचन अशें आमी चत्राय घेवन तें कंटिन्युअस आमी ताचेरच आमचें मनन करया म्हण आमी लास्ट क्लासींत उलयल्लें. प्रेज गॉड. उडास आसा म्हण चिंता सगळें. तर हांव एक तुमकां आज एक टेस्टिमनी दिवंक सोदतां. कशें ह्याच एक प्रिंसिपल थावन म्हजीच एक टेस्टिमनी. आज आज एस-एस-एल-सी रिझल्ट सगल्यांक खबर आसा. बरें. ओके. सो एक हांव एस-एस-एल-सी क्लास घेता, सायन्स सब्जेक्ट घेता. आणि हांव एक्चुअली प्रायमरी टीचर आसलें पयलें. पूण लास्ट इयर म्हळ्यार आतां लास्ट एकाडेमीक इयर म्हाका हायस्कुलाक शिकोवंक म्हण एच-एम म्हाका कॉन्टॅक्ट करताय. ओके. पूण हांव तिका सांगलें म्हाका 8th आनी 9th हांव घेता. 10th हांव घेयना म्हण सांगलें. कित्याक म्हळ्यार 10th तें न्यू तें म्हाका खबर ना 10थान कितें टॉपिक्स आसा म्हण. सो हांवें सांगलें 10th आनी ते एस-एस-एल-सी एक्झाम बोर्ड एक्झाम उरता. म्हाका कांय खबर ना. हांवें कांय प्रिपरेशन एस-एस-एल-सीचें म्हाका खबर ना. हांव एस-एस-एल-सी केन्ना घेवं नाय. सो 8th आनी हांव 9th घेता म्हण सांगलें. पूण सिस्टरान कितें म्हळें म्हाका 10थाक बी घेवंका सायन्स सब्जेक्ट एक क्लासीक घेवंका म्हळें. एक्चुअली म्हाका घेवचें मोना कित्याक म्हळ्यार म्हाका तें कांय हांवें घेवं ना अजून एस-एस-एल-सी तेंगेले ते थोडे रुल्स आनी रेग्युलेशन्स उरता तितले पर्संटेज जेवंका आनी टार्गेट्स उरता तितले हें करका म्हूण. सो पूण म्हाका कंपल्सरी हांवें घेवचें पडलें. 10th सायन्स म्हाका एक क्लासीक एक सेक्शनाक म्हाका 10th सायन्स दिलें. आनी एट द सेम टायम हांव म्हळ्यार कंप्लीटली हांव नॉट रेडी. म्हाका कॉन्फिडन्स नासलें 10th सायन्स शिकेचें. सो हांव कंप्लीटली डिपेंड जावन आसलें होली स्पिरिटा वयर. होली स्पिरीट आतां म्हाका ऑलरेडी दिलां. आतां कशें एक न्हंयत दुखळेल्यार तेणेन स्विम करपाच वांचका म्हळ्यार. तशेंच म्हजी परिस्थिती तशी जाल्ली. सो डिपेंडिंग ऑन होली स्पिरीट पवित्र आत्म्या वयर हांव डिपेंड जालें आनी देवाचें उतर तें गॉड ब्लेस द वर्क ऑफ माय हँड्स. म्हाका खबर ना तें स्क्रिप्चर खंय आसा म्हण. सो हें उतर हांव धन नासलें. सो कितेंय तुमचें काम सुफळ जाता. तुमी हातीन घेतलें काम सुफळ जाता म्हणलें. सो उतरा वयर हांव डिपेंड जावन पवित्र आत्म्या वयर डिपेंड जावन हांवें तें बॅच शिकयलें. आनी प्रिपरेटरी एग्जामा टायमार 3 प्रिपरेटरी एग्जाम्स उरतात. आनी त्या प्रिपरेटरी एग्जामांत फर्स्ट प्रिपरेटरी, सेकंड प्रिपरेटरी, थर्ड प्रिपरेटरी. फर्स्ट प्रिपरेटरी ते सब्जेक्ट वायज मार्क्स पळयले तेन्ना मागेल क्लासीचे सायन्स फेलियर्स मस्त आसात. मागेल सेक्शनाचे सायन्स फेलियर्स मस्त आसात. सो आतां हे सिच्युएशन कितें की म्हळ्यार भुरगीं पास जावंकात हे पटे. ओके. एट एनी कंडिशन भुरगीं पास जावंका. आनी मागेल क्लासीचे सायन्स सब्जेक्ट फेलियर्स जास्ती आसा कंपेर टू अदर सब्जेक्ट. ओके मॅथ्स बी आसलें. मॅथ्स नेक्स्ट सायन्स आसलें. मॅथ्स दुसरे टीचर घेता आसलेले. सायन्स हांव घेता आसलेलें. आतां सो मार्चांत नेक्स्ट सेकंड प्रिपरेटरी जालें, थर्ड प्रिपरेटरी जालें. एक ओके एक 2-3 नंबर कमी जाले. बट हायेस्ट मागेल्या सब्जेक्टाचे आसले सायन्स त्या सेक्शनाचे. तो सेक्शन मात बीन वीक सेक्शन. तातून आसले भुरगीं मात कंपेर टू अदर सेक्शन मात तितले स्कोर करचे ना आसले. तसले भुरगीं आसली त्या सेक्शनान. सो आतां हे एक कितें सांगतात एक जूज आसलेलें हें हांवें देवाक समर्पून दिलें. सो हांवें हांव
हांव डेली हेंत सांगता तेव्हा अर्पून दिता ह्या भुरग्यांक. सो जे कितें म्हागेलें काम आसा तांकां शिकोवचें तें हांव करता. पूण तुगेलें ग्रेस तुगेले कृपेन मात्र ही भुरगीं पास जावंक पास जातात म्हण. सो कंटिन्युअसली हांव हेंच वर्ड कन्फेस करता आसलें आनी म्हागेलें हें आसलें कितकें म्हळ्यार म्हागे डिझायर कितकें म्हळ्यार ती त्या सेक्शनाची भुरगीं सगळीं पास जावंक म्हागेलो सब्जेक्ट सायन्सांत पास जावंक. सो हें म्हागेलें इंटेंशन आसलें ड्रीम आसलें आनी हांव हेंच प्रे करा आसलें तांकां ओके क्लास एक्स्ट्रा क्लास पुरा जालें. सो आज SSLC रिझल्ट येयले एंड गॉड्स ग्रेस देवाची कृपा इतली की म्हळ्यार त्या सेक्शनाची एक भुरगी बी फेल जावना. प्रेज गॉड. प्रेज प्रेज गॉड. सायन्सान सगळीं पास जालात. सगळीं पास जाला बरे स्कोर काडला. अनएक्सपेक्टेड स्कोर्स तितले काडटा म्हणे कोणी चिंतू नासले. स्कोर्स काडला. तशेंच बाकी सब्जेक्टान बी ती भुरगीं पास जावन त्या सेक्शनान मात्र कोणी फेलियर्स ना. 3 सेक्शन आसले. त्या सेक्शनान मात्र कोणी फेलियर्स नात. देवाक अर्गा. सो हे म्हगेलें टेस्टिमनी हांव तुमकां सगळे सांगता आज शेअर करता आसा कित्याक म्हळ्यार ते वर्ड ऑफ गॉड आनी तितले इट्स रियली देर इज इट्स अ स्पिरिट एंड लायफ. तांतू भितर ते जीव आसा ते आमी कंटिन्युअस केन्ना जोशुआ 1:8 बरयला. आमी जोशुआ 1:8 घालतात सिस्टर? सिस्टर ना ओके ओके वाट आसूं. सो आमकां गोत्ता आसा जोशुआ 1:8 कितें सांगता? धर्मशास्त्राचें हें पुस्तक सदांच तुज्या वंटाचेर दवर आनी दीस आनी रात तूं हाचे वयर ध्यान कर. सो फर्स्ट स्टेप जावन आसा आमच्या वंटाचेर ती उतरां उरचें. आनी हांव कंप्लिटली रेस्ट हांव वरी करनासलेलें कांय बी. म्हाका वरी नासलेलें. म्हागेलें मायंड कंप्लिटली रेस्ट. आतां एग्जाम जाले इतले दीस गॅप आसले सो नो वरी तेणे पास फेल जाता की पास जाता की ना ना नो वरी एब्सोल्युटली नो वरी. कित्याक म्हळ्यार म्हागेलें मायंड वर्ड ऑफ गॉडाचेर आय वॉज रेस्टिंग. तेजे वयर म्हगेलें कितें म्हणटात रेस्टाक? देवाच्या उतरा वयर विशय घेवचे. करेक्ट? बवाडतो जोरलो. विशय ते म्हळ्यार म्हागे मायंड रेस्टार आसलें. कन्फ्युजन, चिंता, भें कांय ना. कित्याक म्हळ्यार तें उतर म्हज्या तोंडान जावन वचना. कारण कितें? नाजाल्यार टेन्शन जाता आसलेलें. ओके कितें जाता की रिजल्ट म्हणगे. तें एक व्हडलें आनी फर्स्ट टायम हांवें SSLC बॅच गेल्लें. आनी म्हाका इतले बरे रिवॉर्ड देवान फावो केला. हांव देवाक मस्त अर्ग घालता. कित्याक म्हळ्यार ऑलरेडी हांव डेली कन्फेस करता आसलें सगळीं भुरग्यांक बरे रिजल्ट फावो केल्या खातीर देवा तुका अर्ग घा म्हण म्हज्या भावार्थाची उच्चारणी हांव कंटिन्युअस करन आसलें. आनी आज ते रियालिटी जावन आयले. आज ते कशे तांते भितरले पील भायर येता न्ही. सुपर जालें. सुपर आज भायर येयले ते पील. सो कंटिन्युअस ऊब दिवन आज ते पील भायर येयले आनी ते कशें आमी हांवें कशें थिंक केल्लें तशेंच ते जालें. कशें हांवें मागलें देवा कशें भावार्थ दवरलो त्या उतरा वयर त्याच प्रमाणे तें जालें. सो तशें जावन ही एक टेस्टिमनी कशी देवाचें उतर काम करता म्हणलें. आनी सगळ्यांकी सरप्रायज ते बॅचांत एकले बी फेलियर्स नात म्हण. खंयच्याय सब्जेक्टान ना. सायन्स न्ही बाकी खंयच्या सब्जेक्टान बी ना. देवाच्या कृपेचें काम. देवाच्या कृपेचें काम. करेक्ट देवाच्या कृपेचें काम तें. कित्याक म्हळ्यार म्हाका बी ते फर्स्ट बॅच आसलें. सायन्स फर्स्ट टायम हांवें गेल्लें. 10th सायन्स म्हाका एक्सपिरियन्स ना. फर्स्ट टायम हांवें गेल्लें. हांव कंप्लिटली डिपेंड जावन आसलें. हें प्युअरली देवाचे कृपेचें काम. हांव खाली एक इन्स्ट्रुमेंट म्हणटात न्ही हांव एक माध्यम. हातेर. हय हांव एक हातेर. पूण सगळें देवान केलें. पूण ते जोशुआ 1:8 कितें आसा एक्झॅक्टली ते तशेंच काम करता कशें आसा तशें. फर्स्ट स्टेप आमच्या तोंडांत तें उतर वचूंकच ना. हय आमच्या तोंडान तें उतर कंटिन्युअस आसूंक जाय. सेकंड ताचे वयरच आमचें ध्यान आसूंक जाय. आतां त्या सिच्युएशनार म्हाका कितें जाता कितकें म्हणल्यार तें म्हळ्यार बाकी लोक उलयत आसले न्ही त्या बॅचा विशयान तें आयकूंक मेळत आसलें. पूण हांव
हा थिंग सांगले सगळ्यांक थिंग सांगता तुम्ही वरी करनाका ಅಂತ तिने पास जातात हांव खंयचे बोळान सांगता असलेले देवाच्या देवाच्या उतराच्या बोळान ताचे वयर भावार्थ धरून हांव सांगता असले न्ही की मागेल एफर्ट मागेल टॅलेंट नो हांव देवाच्या उतरार पातयेल्ले देखून ताजे वयर म्हाका भावार्थ असले देखून हांव तें उतर कितें सांगता त्या प्रकारच हांव तांकां बाकी आमच्या स्टाफांक हांव सांगता असले ना तेणी एक्सेल जाता तेणी पास जातात हे करचे नाका म्हणून ओके सो तर आमी आज एक थोडे लिस्ट ऑफ देवाचे उतर शिकया खंयचे आमी आमच्या तोंडार केन्ना बी आमच्या वंटार येवच्याक ना म्हण देवाची उतर कितें सांगता आनी आनी आमी जर तर ती उतरां आमच्या दिसपडते जिवितांत आमी ती उतरां आमच्या वंटार हाडता जाल्यार ते देवाच्या उतराक विरोध जातात सो खंयची उतरां आमच्या वंटाचेर येवं नयो सो फर्स्ट वर्ड ऑफ गॉड फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 13 कोणतरी वाचतात कोंकणी हांव घालता सिस्टर घालता शेअर करताय फिलिपियन वय हा फिलिपियन ओके 4 वर्स 13 हांव बुकांतून वता अडना अडना ओके 4:10 गे 4:13 13 हम्म म्हाका बोळ फिलिपियन दितल्या हा म्हाका देव वय आसोवे हा सर संगती करूंक हांव शकता हा म्हाका बोळ दितल्या सरेस्वरात सवे सर संगती करूंक हांव शकता ओके हे कित्याक हांव उतर काड म्हळें की म्हळ्यार आतां म्हजेंच एग्जाम्पल घेल्यार म्हाका केन्ना ते सायन्स घे म्हणटना म्हागेलो फर्स्ट रिस्पॉन्स कितें असलें म्हागेलो कांय जायना ओके पूण उतर कितें सांगता बोळ दितल्या देव आसोवे सर देवा संगती सवे सर संगती करूंक म्हाका साध्य आसा जाता है की सर संगती करूंक आसा की म्हण थोड्या संगती मात्र आसा थंय सर्व संगती करूंक शकता सर संगती करूंक साध्य तशें जाल्यार आतां आमकां आमच्या जिवितांत खंयचे तरी एक संदर्भ आयले तेन्ना खंयचे ते आमी आमचे आमचे कॅपॅसिटी पळोवंक वयतात एक खंयचे तरी एक सिच्युएशन येता तेन्ना हे म्हज्या कडल्यान जाता की ना म्हण करेक्ट वय पूण आमी आमचे भितर असले देवाक वळखनात सो आमकां बळ दितलो कोण जावन आसा देव आमकां बळ दितले देवा सवे सर संगती करूंक आमकां साध्य केन्ना आमी देवाचेर डिपेंड जाता तेज्या उतरा वयर डिपेंड जाता तेन्ना खंयचेय संगती असाध्य ना तशें जाल्यार आमच्या तोंडान खंयचेय एक संगती असाध्य म्हण सांगूंक आमी जायना करेक्ट वय खंयचेय जावन ती सर संगती करूंक साध्य म्हण आसा वय सर संगती करूंक साध्य जर तर आमी देवाचेर विश्वास करता देवाच्या उतराचेर आमकां भावार्थ आसा तर आमी आमच्या तोंडार हे म्हज्या तावन जायना म्हण सांगूंक जायना तर हांवें भावार्थ धरल्याशी जावना देवाच्या उतरा वयर जर तर हांवें हे म्हज्या कडेन साध्य ना म्हण सांगल्यार तशें जाल्यार केन्ना बी आमच्या तोंडांत आमी म्हागे कडेन जायना म्हण कन्फेस करचे देवाच्या उतराचे विरोध जाता भावार्थ ना म्हण जालें न्ही वय सो हेच स्टेप हांवें घेतले फर्स्ट म्हाका म्हागेल कंडिशन कितें म्हाजे कडल्यान जायना ओके पूण हांव देवा वयर डिपेंड जालें म्हागेल कडेन हें साध्य ना पूण देवा कडेन हें साध्य आसा तर आमी खंयचेय सांगती की आमी हे म्हज्या कडेन साध्य ना हे म्हज्या कडेन जायना म्हणल्यार आमी कन्फेशन केन्नाय करूंक जायना तर आमकां जर तर आमकां दिसता जाल्यार हे खंयचीय संगती कठीण आसा ही म्हजे तावन जायना ही म्हज्या कडेन करूंक साध्य गी म्हण अशें आमकां डाऊट येयले तेन्ना आमी खंयचे वर्ड कन्फेस करूंक आसा म्हाका बळ दितल्या देवा सवे सर संगती करूंक म्हाका साध्य आसा हांव ह्या उतरा वयर डिपेंड जावन हांवें ते फेथ एक्शन गेले एक्शन स्टार्ट केलें क्लास स्टार्ट काण येवंक स्टार्ट केलें सो केन्नाय आमी एक विश्वासता म्हळ्यार एक उतराचेर विश्वासता म्हळ्यार थंय एक एक्शनाची गरज आसा हांव विश्वासता म्हणून उगी रावल्यार ते काम जाता जायना
बोल दितेले देवासमे सर सांगते करूंक म्हाका साध्य आसा म्हण हांव कन्फेस करते आसा पूण हांवें तेजे प्रकार एक्शन काण घेवना जाल्यार ते जायना साध्य जाता जायना ना. रायट. तशेंच सेम म्हाका हांव पर्सनल ट्युशन्स बी घेता आसले सायन्स, खाली सायन्स 10th स्टँडर्ड. त्या भुरग्यांनी बी बरेंच केला. बरे स्कोर केला. वंडरफुल रिझल्ट. भुरग्यांनी बरेकन स्कोर काडला. सो म्हळ्यार हांव कितें सांगता अशें म्हळ्यार म्हगेल फर्स्ट मेंटॅलिटी आसली म्हाका काण जायना हें. हांव कशें करूं? म्हाका कांय एक्सपिरियन्स ना हितून भितर. पूण ह्या उतरान आसले ते जिवीत कितें आसा, लायफ कितें आसा, ते कंटिन्युअस तेजे वयर डिपेंड जाल्ल्या खातीर ते आज ते उतरांत आसले ते जिवीत कितें आसा आज ते भायर इले. कशें ते तांते भितरले पील भायर येता, ते पील आज भायर इले. प्रेज गॉड. तर तशेंच आमकां आमी हर एक आमी खंयचे आमच्या तोंडांत येवन कित्याक म्हळ्यार देवाच्या उतराचे विरोध जाता. आमी दर तर भात येता, आमकां विश्वास आसा, हांव भावार्था, हांव मानता, जेजूक मानता, जेजून सांगले उतराचेर हांव सतमनता, जेजूच्यो मोग करता. म्हण हांव हें तर सांगते जाल्यार आमकां गोत्त उरूंक जाय तर कसली उतरां आमच्या तोंडांत हांव ना येवन यो म्हण. आमी केन्ना सांगनियो हें कन्फेस करनियो म्हण. ओके. नेक्स्ट उतर काड सिस्टर. फिलिपियन्स 4:19. फिलिपी घरांक बरयल्लें पत्र 19. 4:19. जेजू क्रिस्तांतय हा. तुमकां आसले कराळ संपत्ते वरवीं हम्म. म्हजो देव सर हम्म. तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतलो म्हणल्यार पावतलो म्हण जाल्यार आसा. तर म्हज्या खंयच्या गरजाक बी हांवें भियोवची गरज ना. कोण म्हाका पावता? जेजू देव देव आमकां पावता. ओके. तर हांवें म्हज्या तोंडांत हांव म्हाका उणेपण आसा म्हण सांगीत ना. ना. जर तर हांव म्हज्या तोंडांत उणें आसा म्हण कितें तरी कन्फेस करता जाल्यार तें बी देवाच्या उतराचे विरोध जाता. अच्छा. जर उणें आसा, सिच्युएशन ना म्हणना हांव, सिच्युएशन उरतात. म्हजेय सिच्युएशन तशेंच आसलें. पूण ते सिच्युएशन कशें बदललें? केन्ना म्हाका साध्य ना आसून साध्य कशें जालें? त्या देवाचे उद्धार. उतराचेर डिपेंड जाल्ले निमते. देवाचे उतार. देवाचें उतर. तशेंच केन्ना आमकां उणेपण अशें भोगता. आमचे थंय कितें संपत्ती ना अशें भोगता. लॅक ऑफ मनी म्हळ्यार पयशांचे समस्या थोड्या लोकांक उरता. पूण तांणी त्या टायमार तांच्या तोंडांत हांव जर तर म्हजे कडेन ना म्हण येता तर तिणे ते देवाच्या उतराक विरोध केलेशें जाता. आनी ते केन्ना ती बीं घायलीशी तीच बी तेचे फळ दिता. सिच्युएशना प्रकार उलयल्यार ती उतर गायल्या तेन्ना तीच बीं जाता आनी मुखार तेच आमकां फळ पळोवंक मेळटा. तर त्या सिच्युएशना वयर ओके उणेपण आसा, पयशांचे प्रॉब्लेम आसा. ओके. तर आमी भावार्थ म्हण सांगता, आमी विश्वास करता म्हण सांगता जाल्यार आमच्या ओंठान खंयचें उतर आसूंक जाय? कंटिन्युअसली देवाचें उतर खंयचें आमच्या तोंडांतल्यान भायर वसूंक ना. अनेक फावटी वाच सिस्टर ते फिलिपियन्स 4:19. जेजू क्रिस्तांतय आमकां जेजू आसलेल्या क्रिस्तांत वरवीं म्हजो देव सर तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतलो. सर तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतलो. हे उतर आसूंक जाय. आमी हे उतर आमच्या तोंडांत हांव पयस वचूंक ना. तितलेंच न्ही हेंत आमचे ध्यानांत आसूंक आसा. आमी हेजे वयरच आमी ध्यान करूंक आसा. ध्यान करचें म्हळ्यार कितें हांवें सांगलें लास्ट टायम कंटिन्युअसली आमच्या तोंडान कुंभितांच्या वयर बसता बरी. वय तशेंच आतां आमी दिसना. ध्यान म्हळ्यार कितें चिंतला थोड्या लोकांनी खाली मनान चिंते रावचें म्हण चिंतला. ओके. मनान चिंते रावचें ध्यान न्ही. आमी आमच्या इतल्याक सोकातोळ्यान सांगतात न्ही आमकां आयकोनचेशी. आमी गुणगुण करतात न्ही, गुणगुणतात न्ही. तोंडान उसारीचे. उच्चारीचे गुणगुण गुणगुणका तेंत गुणगुणते रावका. ताका म्हणटात ध्यान. तर आतां हांव तेचे वयर ध्यान करते आसले तेन्ना तर म्हजे तोंडांत आनी उणेपण आसा म्हणलें उतर आयल्यार तें उलटा मारता. त्या उतरांत आसलें तें जिवीत पळोवंक हांव
सकना ते कोंबी बसून उठल्याशी जातात ते कोंबी बसता 4 दिवस एक एक 7 दिवस बसता आणि 7 दिवस बाहेर पडता त्यांना आम्ही लास्ट टाइम आम्ही ऐकले तसे झालं त्यांना तांती किती जातात पाड जातात अर्धा. ओके सो तशेंच जाता आमका त्या उतरांत असले ते जिवीत आम्ही पळोवंक सकना जर तर आम्ही ते कंटिन्युअस ते उतर आमच्या तोंडांत थांबून ना तर आम्ही त्याच्यावर ध्यान करनात आता दोन्ही करते असत तर आमचे नेक्स्ट ऍक्शन किती ऍक्शन किती ऍक्शन किती जाता सिस्टर काले सांगले ऍक्च्युली आता आता एक भावार्थ असा म्हणताना भावार्थ देवाचे उत्तर सांगता फेथ विथाउट ऍक्शन इज डेड हा भावार्थाप्रमाणे काम ना जाल्यार तो भावार्थ किती जाता व्यर्थ. व्यर्थ ओके होय. तर हांव जर तर हे फिलिपिकरांक बरयल्ले पत्र 4:19 हे कन्फेस करता जेजू क्रिस्त सवे जेजू क्रिस्त ते आमका दाराळ आमका संपत दराळ म्हजो संपत्ते वरवी आमचो तुमच्या देव उदारपणी पावतलो पावतलो पावला. तर या पावला ओके पावला म्हणून हांव कन्फेस करता हे म्हणजे बिलीफ म्हणा कितें हांव त्याच्या वयर विश्वास करता ओके आता तर बिलीव करता जाल्यार ना तेका एक ऍक्शन आसूंक जाय त्या होय. हेच्या प्रमाणे त्या भावार्थाप्रमाणे ओके सो त्या उतरा वयर सत्मानचे जावन आसा एक विश्वास ते ओपन करता एक मनीस एक ह्या उतरा वयर पाती येता आणि आपले तोंड ओपन करून ते उतर तोंडांत उच्चारता तेन्ना तो एक डॅमा टायमार तुम्ही पावसा टायमार डॅम गेट ओपन केले पळयला भरलतना डॅम भरलतना होय. ते कशे उदा भायर येता स्लोली येता की विथ फोर्स येता वर्सान येता फोर्सान येता ओके तशेंच आम्ही केन्ना एका देवाच्या उतरा वयर सत मानून आमचे तोंड ओपन करून ते उतर आम्ही तोंडांत उच्चारता तेन्ना त्या कशे ते डॅमाचे कशे फ्लड गेट्स ओपन करतात न्ही ते हेच्या टायमार सेम टाईप आम्ही आम्ही तोंड उक्ते केल्यार तिची शक्ती आमच्या तोंडांत भायर सरता पूण थंय येता तें उदक पूण हांगा येता जिवीत दिवचें उदक जरीच्यो जिविताची जर आमच्या तोंडांत भायर सरता केन्ना आमी त्या उतरा प्रकार आमी सत मानून तें उतर आमच्या तोंडांत आमी ओपन करून आमी केन्ना ते उच्चारतात डिक्लेअर करतात घोषण करतात ते उतरांचे तेन्ना आमी बी सेम त्या डॅमाचे कशे फ्लड गेट्स ओपन करतात न्ही पावसा टायमार सेम तशें तो ओपन जाता पूण आमच्या तोंडांत ते आमी कन्फेस केलें उच्चारलं तना जिविताची झर ओपन जाता तर आम्ही जर तर तोंड दांपून रावल्यार जिविताची झर ओपन जायना आणि ती आमच्या थावन दुसऱ्यांक बी ती पावना जर तर आमची जिविताची जर एका थावन अनेकल्याक वयता म्हळ्यार आमचे तोंड कितें जावंका ओपन जावंका आणि तेन्ना मात्र आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत ती जिविताची झर वावोवंक शकता आणि त्या सिच्युएशनान सो एक मनीस त्या सिच्युएशनार तोंड ओपन करता आणि देवाचे उतर सांगता उच्चारता विश्वासाचे देवाचे उतर सांगता सो तो एक ते फ्लड गेट ओपन केलेशे त्याच्या त्या भावार्थांत त्याने ते फ्लड गेट ओपन केलेशे आणि ते सेम तेगेल किती उच्चारणी आसा भावार्थाची उच्चारणी आसा तेका त्या पर्टिक्युलर एक ऍक्शनांत घालता जर तर तो बिलीव करता आणि तोंडान कन्फेस करता जाल्यार नेक्स्ट स्टेप कितें तो ऍक्शन खंयचे घेवेत तेणे आता हांवें खंयचे स्टेप गेले म्हाका शिकोवंक साध्य नासलें पूण त्या उतरा वयर हांव डिपेंड जालें म्हाका बळ दितले जेजू क्रिस्तान सर संगती करूंक म्हाका साध्य आसा म्हण केन्ना हांव ते उतरा वयर डिपेंड जालें म्हाका नेक्स्ट ऍक्शन कितें जालें हांवें साध्य क्लास जालें. लावन गेली करेक्ट होय. हांवें कंटिन्यू केलें हांवें स्टॉप करूं ना
हे कंटिन्यू केले तशें जाल्यार आतां हांगा आमी हे फिलिपियन्स 4:19 कन्फेस करता आसतना एक्शन कितें आसूंक जाय सरसंगती खंयची करूंक कामां स्टार्ट जाता सरसंगती करूंक शकता म्हणटा सरसंगती फिलिपियन्स 4:13 आमी वय सेकंड वर्ड ऑफ गॉड फिलिपियन्स 4:19 दरड पावला म्हाका काय उण्या उणे ना म्हणत ना आता हांव दुसऱ्यांक म्हजे तो शेअर करता की ना करता हा केन्ना म्हाका उणेपण आसा म्हण बघता तेन्ना म्हाका दुसऱ्यांक दिवंक मन येता जायना म्हाकाच ना हांव तेका कितें दिवं म्हण जाता हय की हा तर हे उतरा वयर हांव पातयेता जाल्यार म्हाका कांय उणें ना म्हण पातयेता जाल्यार हांव म्हजे कण आसले दुसऱ्या थंय हांव कितें करता वांटून घेता घेता वय तें जावन आसा एक्शन थंय जर तर तें एक्शन हांव करूं ना जाल्यार मागेल पातयणी कितें म्हण जाली उणेपण आसा म्हाका उणेपण आसा करेक्ट समजा रे तुमकां हांवें सांगचें होय हा सो केन्नाय भावार्थाची कामां आसल्यार मात्र तो भावार्थ सुफळ जाता नाजाल्यार तो भावार्थ कितें व्यर्थ जाता ओके तर आमी केन्ना देवाच्या उतराक पातयेवन तें उतर आमच्या तोंडांत हाडटा आमी तेन्ना देवाच्या उतराक एग्री जाल्याशी जाता एग्री म्हळ्यार कितें देवाच्या उतराक संमती दिल्याशी जे कितें देवान उलयला तेका हांव एग्री जाता तशेंच जावं म्हण ओके एग्री जावचें देवान जें कितें सांगला केन्ना हांव तेंचें उतर पातयेवन तें म्हज्या तोंडांतल्यान हांव उच्चारता तर जें कितें देवान उलयला त्या उतराक हांवें एग्री जालें म्हण अर्थ जर हांव देवाच्या उतरांत आसा आनी तें हांव पातयेलां पूण हांव तें उच्चारना घोशण करना तर हांव ते उतराक एग्री जावं ना म्हण जाता सो हांव उलयतां कितें जें कितें देवान उलयलां तें हांव उलयतां ताचे भायर हांव दुसरें उलयना सो तेन्ना हांव जें कितें देवाचें उतर सांगता त्या प्रकार हांव काम करता आनी खंय विश्वास आसा थंय केन्ना बी एक काम फेथ एक्शन उरतात म्हळ्यार कार्यगत करचें उरतात जर तर हांव पातयेलां म्हज्या काळजांत हांव पातयेलां तर त्या पातयणीचे फाटल्यान त्या भावार्थाचे रिलेटेड कार्य बी हांव करता आनी एका मनशाक हें पॉसिबल ना की तो बिलीव करता आनी तो कार्य रुपान घालना जाल्यार तें पॉसिबल जायना जर तर हांव पातयेता म्हणल्यार तेन्ना तें ऑटोमॅटिकली तें कार्य रुपांत हांव घालता प्रेज गॉड रूपांत घाल्या उपरांत आमी अर्गां पेटयचे अर्गां पेटयचे वय वय अर्गां जालें पूण आतां आमकां भावार्थ दिसना हय की विश्वास आमकां दिसना पूण विश्वास दिसना म्हणा हांव तें उतर सांगता आसतना त्या उतर केन्ना हांव तें उतर म्हज्या तोंडांतल्यान उच्चारता परगट करता तर हांव देवाच्या उतराक एग्री जालें म्हण जालें हांव देवाच्या उतरा सवे हांव एग्री हांव तशें ओय हें म्हजे सयत तशें घडटा म्हण हांव एग्री जालेशें जालें सो एग्री जाल्या तेन्ना त्या उतरा प्रकार हांवें कार्य करचें अति गरजेचें जर तर कार्य ना जाल्यार तो भावार्थांत आमकां जें तें उतरांत आसा तो जिवीत तो भायर येना सो थंय एक कन्फेशन म्हळ्यार कितें आमी तोंडांतल्यान उच्चारचें आनी एक पातयेवचें काळजांतल्यान आमी पातयेवचें आनी थर्ड जावन आसा कार्य रुपांत घालचें हें इतलें केलें तेन्ना मात्र हें इतलें आमी केल्यार मात्र त्या उतरांत आसलें तें जिवीत आमी भायर पळोवंक शकता आमच्या ह्या दिसच्या दोळ्याक आमी पळोवंक शकता हे तिन्ही अति गरजेचें जावन आसा तर अनेक हे काढा वर्ड ऑफ गॉड 2 तिमोथी 1:7 ತಿಮೋತಿಗೆ ಬರೆಯಲೆ ಪತ್ರ 2 1 ಚಾಪ್ಟರ್ 1 7 ವರ್ಸ್ Answers.
वन टाउन वन गे वन 7 देवा नमका येऊन करता तुझं असा ती जीविताची बसवणी प्रकट करून देवाचे ना ना कुशे ना नाही सेकंड मध्ये देवा 1:7 वर्स 7 देवा नमका देऊन करता तो आत्मा देऊंक ना आमका बळवून हा देवान आमकां भिवंक करता तो आत्मो दिवंक ना आमकां बळवंत मोगाळ आणि स्वानियंत्रित करता तो आत्मो दिला तर एक मनशाक बॅन दिसता जाल्यार त्याने केन्ना तरी त्याच्या तोंडांत म्हाका बॅन दिसता म्हणून कन्फेस करीत की नजो नजो तर आमकां हे समजणे आसूंक जाय देवाचें उतर देवान कितें उलयलां ताच्या उतरा मुखांतर देव कितें म्हणटा सो तो देव सांगता आमकां देवान आमकां भिवंक करता तसलो आत्मो दिवंक ना तशें जाल्यार आमी आमच्या तोंडांत खंयचेय एक संदर्भार बॅन दिसता म्हणले तेन्ना आमी त्या देवाच्या उतराचे आमी देवाच्या उतराक एग्री जायना म्हण जालें देव सांगता हांवें तुका भिवंक करता तसलो आत्मो दिवंक ना पूण हांव सांगता म्हाका बॅन दिसता ना तेन्ना हांव देवाच्या उतराक एग्री जायना न्ही ना जायना हा तर आमी केन्नाय देवाच्या उतराक एग्री जावन तींच उतरां आमच्या तोंडांत आता तींच उतरां आमच्या तोंडांत भायर सरनी हो सदांच तुज्या वंटाचेर दवर तर एका व्यक्तीक बॅन दिसता जाल्यार ताणें कंटिन्युअसली त्याच्या तोंडान कितें सांगता देवान म्हाका भिवंक करता तसलो आत्मो दिवंक ना पूण दिला म्हाका बळवंत मोगाळ काळ मोगाळ आणि आनी स्वनियंत्रित करता तसलो आत्मो आत्मा दिला आता हे व्यक्ती आता हे उतर कंटिन्युअस तोंडान उच्चारता जाल्यार तेन्ना तो त्या उतराक एग्री जाता करेक्ट होय हा एग्री जाल्यार मागीर त्याचे ऍक्शन कितें आसूंक जाय कार्यगत करीच कार्यगत कितें कशें करता तो भिवंक नजो खंयच्याय सिट्युएशनान खंयची सिच्युएशन तो रेडी उरता करेक्ट एक काळोख जालो तो रेडी वसोंक कितें म्हळ्यार ह्या उतरा वयर तो पात येता जाल्यार त्या उतरा प्रकार ताणें ऍक्शन्स करूंक आसा कार्य करूंक आसा तेन्ना मात्र हांव त्या उतरा वयर पातयेनी दवरला म्हणलें एक कितें म्हणटा एक प्रॅक्टिकल आमकां एक कन्फर्मेशन मेळटा ना जाल्यार हांव सांगता एक हांव करता दुसरें आनी एक जाता ते ताळमेळ पडना ओके प्रेज गॉड प्रेज गॉड तशें जाल्यार आनी नेक्स्ट आमी पळय आनी एक सो हे रोमन्स रोमाकारांक बरयल्लें पत्र चॅप्टर 12 वर्स 3 हांव एक एक्चुअली 12 हे घेवन येयला हांव खंयचे आमच्या तोंडांत हांव येवन यो म्हण आतां आमी 4th हाजेर आसात 4th रोमन्स 12:3 12 हा 3 12 चॅप्टर 12 वर्स 3 म्हाका दिले कुरपेच्या उजवाडान तुमचे मदल्या एकल्याक हांव दामून सांगता तुमच्याच विशयांत लेखा व्हरतें वडपण चिंतूंक वचनाकात बगार तुमच्या वडपणा विशयां चिंतना मीत आसूं तुमचे भितरलो हर एकलो आपणाक देवान दिल्या भावार्थाच्या मापा प्रकार आपापली वडवीक प्रेज गॉड तर आमकां देवान ताचेच भावार्थ आमचे थंय दिला आमचो भावार्थ न्ही हो तर आमी एकल्यान सांगूंक जायना की म्हाका भावार्थ कमी आसा ताका भावार्थ जास्ती आसा उलयतात न्ही सांगता न्ही ताचो भावार्थ व्हरतो म्हजो भावार्थ उणो आसा म्हण तर देवाचें उतर कितें सांगता आमकां हर एकल्यांक की देवान आपल्या भावार्थ आमकां दिला तो देवाचो भावार्थ सगळ्यांक एकूच नमन उरता एक एकल्यांक एक एक टायपाचो भावार्थ दिला की तशें सांगता की उतर ना सो सगळ्यांक देवान दिला आपणाचो भावार्थ तर आमी आमच्या तोंडांतल्यान सांगूंक जायना की म्हाका भावार्थ उणो आसा म्हण जर तर आमी हे आमच्या तोंडांतल्यान उच्चारता जाल्यार आमी देवाच्या उतराक एग्री जायना जातात सो आमकां देवाचें उतर कितें सांगता म्हणलें आमकां समजणी आसूंक जाय देवाचें उतर कितें सांगता विश्वासा विशयांत भावार्था विशयांत ताणें आमकां सगळ्यांक हर एकल्यांक एकाच मापाचे भावार्थ ताणें आमकां दिला ताचोच भावार्थ ताणें आमकां दिला हर एकल्यांक प्रेज गॉड तर आमच्या तोंडांतल्यान केन्नाय येवंक न्ही म्हजो भावार्थ उणो ताचो भावार्थ चड
हर एकल्यांकी सेम टायपाचो भावार्थ देवानं फावो केला. हे आसूंक जाय आमच्या तोंडान कंटिन्युअसली. ते आमकां भोगता न्ही, जे भोगता ते न्ही, तशें भोगता. पूण तर आमी फिलिंग्स आमकां कशें भोगतात म्हणलें आमी उचारते रावल्यार तेंचे मागीर कितें जाता, तेंचं रियलिटी जाता. आमी कशें भोगता म्हणलें आमी उलयते रावल्यार. पूण आमी आमची उतरां आसूंक जाय देवाचें उतर कितें सांगता. सो जोशुआन तशें सांगलें न्ही, धर्मशास्त्राचें हें पुस्तक सदांच तुज्या वंटाचेर दवर. जें कितें तातूंत बरोवन आसा तें सत्रायन पाळ. जत्रायेन पाळचें जाल्यार दीस आनी रात तूं ताचे वयर ध्यान कर म्हण आसा. तर हीं सगळीं उतरां देवाच्या उतरांत बरोवन आसात. तर हें कार्यरुपाक येवंक जाल्यार एक उतर तोंडांतल्यान भायर सरूंक ना आनी दीस आनी रात आमी ताचे वयर ध्यान करूंक आसा. तेन्ना तें उतरां कितें बरयलां तें आमकां मॅनिफेस्ट जाता. म्हळ्यार आमकां तें पळोवंक शकतात आमी. पळ जाता. त्या उतरांत असलें तें सक्सेस कितें फळ आसा न्ही तें आमी पळोवंक शकता. सो आनी केन्नाय आमच्या तोंडांतल्यान कायला येवंक नजो म्हजो भावार्थ उणो. हे देवाच्या देवान अशें सांगू ना. देवाच्या उतराचे विरोध आमी एग्री जायना जातात देवाच्या उतराक. तो आमी सांगूंक जाय देवान म्हाका आपलो भावार्थ दिला. प्रेज गॉड. सो आमी नेक्स्ट 5th वर्षा साम्स कीर्तन 27. कीर्तन 27:1 वर्स 1. सर्वेश्वर आमच्या जीवाचो आसरो. 27:1 सर्वेश्वर आमच्या जीवाचो आसरो. हा 27:1 तशें आसा. होय, सर्वेश्वर आमचो जीवाचो आसरो. 27:1. सर्वेश्वर म्हजो उजवाड आनी म्हजें तारण, कोणाक हांवें भियोंक जाय. सर्वेश्वर म्हज्या जिवाचो आसरो, कोणा मुखार हांवें तरतरूंक जाय. हा, कोणा मुखार हांवें तरतरूंक जाय. म्हळ्यार आतां कोणाक भोगता तुमकां हांव वीक आसा, विकनेस, अशक्त आसा. अशक्त जाल्यार तरतरतात न्ही. होय. तर आमी सांगूंक जाता हांव अशक्त आसा म्हणून. ना, सांगूंक जायना. देवाचें उतर कितें सांगता आनीक फावटी वाचा सिस्टर 27:1. सर्वेश्वर म्हजो उजवाड आनी म्हजें तारण, कोणाक हांवें भियोंक जाय. सर्वेश्वर म्हज्या जिवाचो आसरो, कोणा मुखार हांवें तरतरूंक जाय. तर म्हाका अशक्त जावंक चान्सच नात न्हय की. होय. तरतरूंक साध्यच ना. ना. तर आमी जर तर आमच्या तोंडांत म्हाका विकनेस आसा म्हण हे उतरां हाडतात जाल्यार हे आमी केन्नाय कन्फेस करच्याक ना. आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे एग्री जावंक आसा. ही उतरां कितें सांगतात आमकां भोगता तें आमी उलयल्यार देवाच्या उतराचे विरोध गेल्लेशें जाता. भावार्थ ना अशें जाता. हे ना म्हणना हांव हे सिच्युएशन्स येयना म्हणना, येता. पूण ते सिच्युएशन आयिल्ले तेन्ना जर आमी ह्या उतर कितें सांगता म्हणलें समजून घेवन ताचे वयर पातयेणी दवरन तेंचे उतर दीस आनी रात ध्यान करन, उलोवन दीस आनी रात ध्यान करन ताचे वयरच आमचो भावार्थ आसला तेन्ना तें आमी पळोवंक शकतल्यो. ओके. सो आनीक मोस्ट सगळ्यांक सांगचें आसा 1 जॉन 4:4. 1 जॉन 4:4. तुमचे सव्या आसा तो आत्मो संसार सव्यासच्या आत्म्या प्रासड बळादी. तर मुजे सवे जो आत्मो आसा तो संवसारांत आसलेल्या सर आत्म्या सवे चड बळादीक जावन आसा. तर हांवें सांगूंक जाता सैतान म्हाका त्रास दिता म्हण. सैतानान मुजे जिवीत कंट्रोलाक गेला म्हण. ना. पूण मुजे भितर जो आत्मो आसा संसार सव्यासच्या आत्म्या प्रासड बळादी. चड बळादीक. सैतान ना म्हणना, सैतान आसा. पूण मुजे भितर असलो आत्मो त्या आत्म्याकिंता बळादीक जावन आसा. तर हे उतर हांव केन्ना ह्या सिच्युएशनार हांवें हे उतर धरन बसोंक जाय. हे उतर म्हज्या तोंडांत भायर सरूंक ना.
म्हणजे मोतीतान भायर सरूंक ना. कंटिन्युअसली ह्या उतरावयरच म्हणजे उच्चारणी आसूंक आसा. तो आत्मो भायलो आत्मो, सैतानाचो आत्मो भायलो आत्मो, पूण आमचे भितर आसा तो आत्मो पवित्र आत्मो, देवाचो आत्मो. सो तो आत्मो ते सर आत्म्याकिंत चड बळादीक जावन आसा. हे आसूंक जाय आमची विश्वासाची उच्चारणी, भावार्थाची उच्चारणी त्या संदर्भात. ओके, प्रेज गॉड. Praise God. नेक्स्ट 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 2 वर्स 14. 2 Corinthians देव आमकां क्रिस्ताच्या कोटांत संपूर्ण जैत लाभयता. हा, पूर्ण देवाचो जावन तो आमकां क्रिस्ताच्या एकवटान आपल्या जैता परिवारान कैदी कशे कळनासतना भोंवडायता आणि क्रिस्ताचे वळखीचो सुगंध आमचे मरिपाक सर सुवातांनी विस्तारायता. 2 कोरिंथियन्स 2:14. 14 मात्र वाचा. 14. 14 खाली 14 वाचले. हा, खाली 14. देव आमकां क्रिस्ताच्या कोटांत तू आणले 14 ने. हाय होय. हाय 2 कोरिंथियन्स कोरिंथांक बरयल्ले दुसरे पत्र, हा 2nd चॅप्टर, हा 14 वर्स 14. 14. पूण देवाक जावं मार्गां तेंचा पूण देवाक जावं मार्गां तो आमकां क्रिस्ताच्या एकवटान आपल्या जैता परिवारान कैदी कशे कळनासतना भोंवडायता हा, तितले आणि तितले आमकां जैताच्या परिवारांत कैदी चलयत. कशे संपूर्ण क्रिस्ताच्या कोटांत संपूर्ण जैत लाभयता. जैत लाभयता. हा, ते जैत लाभयता. तर आम्ही सलवणी म्हणली आमच्या जिवितान आसूंक जाता, आम्ही सांगूंक जाता तोंडांत ना. ताच्या कोटांत आसल्याक आमकां एकदाच्या एकवटान आसले निमती आमकां जैत फावो जाला. तर हांवें म्हज्या तोंडांत सांगूंक जायना की हांव एक फेलियर म्हणून. विरोध जाता, एग्री जायना जाता. देवाच्या उतराक हांव एग्री जायना जाता तशें उलयल्यार. ती उतरां म्हज्या तोंडांत हांवें हाडल्यार. जेजू क्रिस्त सवे हांव तर त्या सिच्युएशनार म्हजी उतरां कितें जावंक आतां म्हाका भोगता तर हांव एक कितें म्हणटात चलवणेचें सिच्युएशन आसा म्हण म्हाका भोगल्या जाल्यार तर म्हज्या तोंडांत खंयचें उतर येवंका, देव कितें सांगता म्हणलें उतर म्हज्या तोंडांत येवंका. हांव जैतेवन जावन आसा. जेजू क्रिस्ता सवे हांव जैतेवन जावन आसा. करूं सोदता. जैत कित्याक आमी जेजू क्रिस्ता सवे आसात आमी जैतेवन जावन आसा. चलवणेचे संदर्भ आयल्यार त्या चलवणे विशयांत आमी उलोवंक ना. ती उतरां आमच्या तोंडांत आयल्यार ह्या उतराक आमी पातयेवना म्हण जालें. ओके, कळ्ळें न्ही? हा, तर आमच्या तोंडांत उरका ही उतरां. हांव जेजू क्रिस्ता सवे जैतेवंत जावन आसा. मुजेच तकी न्ही, म्हज्या कामा तकी न्ही, पूण जेजू क्रिस्ता सवे हांव जैतेवंत जावन आसा. हें उतरच म्हज्या तोंडांत कळनासतना कंटिन्युअसली हेंच उतर हांवें म्हज्या वंटांत विसरून वचन अशें हें उतर कंटिन्युअसली म्हज्या तोंडांत आसूंक जाय, म्हज्या वंटांनी. ओके, नेक्स्ट 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 1 वर्स 30. हा 30. कारण देवा वरवींच ते तुम्ही जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात. ताणेंच तें जेजू क्रिस्ताक आमची जाणवाय केलो. ताणेंच ताका आमचे नितीवंतपण, आमचे पवित्रपण आणि एकच आमच्या वाला खाली 30 मात्र फर्स्ट लाईन. तितलेंच तें
फर्स्टाची मात्र वजा वही स्टार्टिंग लाईन मात्र वजा स्टार्टिंग लाईन महत्वाची आहे की. हा ओके. हा आणि देवा वरवींच ते तुम्ही जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात. हा ताणेंच ते जेजू क्रिस्ताक आमची जाणवाय केलो. हा ताणेन ते आमकां जेजू क्रिस्ताकच आमची जाणवाय केले. वय. पुढे आम्ही कितले पटी सांगता म्हाका जाणवाय ना म्हण संदर्भार उतर सांगता जेजू क्रिस्ताकच आमचे जाणवाय कशे दिला तर आम्ही सांगूंक जायना की म्हाका जाणवाय ना जाणवाय कमी. हा जेजू क्रिस्तच आमची जाणवाय जावन आसा. तो आनी केन्ना आमच्या तोंडांत जावन भावार्थाची विरोध जाल्ली उतरां जावन आसा जाणवाय ना. हा ही उतरां आमच्या तोंडांत येवंक नजो. सो ही थोडे लिस्ट आमी याद दवरून घेवंका ही उतरां हांव केन्ना जाणवाय ना म्हाका ह्या म्हण सांगूंक आमी जायना कित्याक म्हळ्यार जेजूची जाणवाय देवान आमकां फावो केला. ओके ओके. नेक्स्ट 1 Peter 2:24 हे सगळ्यांक खबर आसा. हय. 1 Peter 2:24 पवित्रपणाक आमी पवित्रपणाक आमी पातकाक मरोन पवित्रपणाक जिवोवचे खातीर जेजू क्रिस्तान आपल्या कुडीन आमची पातकां वळयली आनी ताच्या गाया वरवीं आमी संपूर्ण गुण जाल्या. गुण जाल्या तशें जाल्यार एक पिडा म्हाका वेडो घाला म्हण हांवें सांगूंक जाता गे तोंडांत. जावंक जाय. एका पिडेन म्हाका वेडो घायला म्हण सांगूंक जायना कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर स्पश्ट सांगता ताच्या गाया वरवीं आमी गुण जाल्या. आमी पातकाक मरून पवित्रपणान जियोवच्या खातीर कुर्सायल्ले ताच्या कुडीन आमी ताणें आमची पातकां वळयली आनी ताच्या गाया वरवीं आमी गुण जाल्या. तर सिकनेसाक ना खंयचेय एक शिकाक आमकां वेडो घालची सकत ना. आमकां कॅप्चर करतात न्ही एक बंद कंदरेची एक सिकनेसाक आमकां लॉक कंदरेची सकत त्या सिकनेसाक ना कित्याक म्हळ्यार ती बंदड जेजून ऑलरेडी ती कुर्सा वयर ती कुर्सार मारन जाला. सिकनेस आयिल्ल्या वेळार हे आयिल्ल्या वेळार न्ही येवचे पयले तावनच हे उतर आमी कितें करूंक आसा आमच्या तोंडांत ही उच्चारणी करूंक आसा. शीक आल्लो मनीस कितें सांगू जेजूच्या गाया वरवीं हांव गुण जाला तें जावन आसा भावार्थ. त्या उतराक सांगतात हांव देवाच्या उतराक एग्री जाला म्हण. तर हांव दोळ्याक दिसचें ना म्हाका कितें फील जाता तेन्ना हांव उलयता जाल्यार त्या देवाच्या उतराक हांव एग्री जायना हांव विश्वास ना म्हणलो एक आमकां अर्थ थंय कळटा. नेक्स्ट 1 Peter chapter 5:7 सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा कित्याक तोच तुमची जतन घेता. जतन घेता. तर कितले पट आमी सांगता म्हाका खंत हुस्को जाता म्हण हुस्कोपट्टी आ म्हणटात हुस्कोपट्टी. वय तर आमी खंय भावार्थ आसा म्हण जालें तशें उलयल्यार ती उतरां आमच्या तोंडांत आयल्यार आमी ह्या उतरा वयर भावार्थ दवरलेशें जालें गे 1 Peter 5:7 वयर ना. तर आमी केअरफुली आमी विचार करूंक आसा आमी खंयची उतरां आमच्या तोंडांत तावन उलयतात म्हण. खंयची उतरां आमच्या तोंडांत येतात. मागीर आमी कॉन्शियसली सांगना पूण ऑटोमॅटिकली थोड्या संदर्भार ती उतरां येतात न्ही म्हाका बी येता ना म्हणना. ओके पूण हे हांव बी प्रॅक्टीस करते आसा तशें म्हण हांव तुमकां बी शिकयते आसा. सो हांवें खाली तुमकां सांगून हांवें प्रॅक्टीस करना जाल्यार फारिजेवा भशेन जाता तें. करेक्ट न्ही? जें कितें हांव शिकते आसा हांव तेंचे तुमकां बी शिकयते आसा आज. उतर कितें सांगता
आणि त्या उतरा प्रकार आम्ही एग्री जावन देव कितें उलयता तेंच आमी उलयल्यार त्या उतरांत आसलेली ती जर जिविताची जर्त आमी वळोवंक शकता. ओके, प्रेज गॉड. अनेक 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Second Corinthians. हो सोमी म्हळ्यार आत्मा आणि जय सोम्याचो आत्मा आसा थंय स्वतंत्र आसा. स्वतंत्र आसा म्हणत थंय कसली बंदडी आसूंक साध्य ना न्ही. ना हा, तर आम्ही थोडे फावटी थोडी सांगतात हे बंदडेंत आसात म्हण. देवचाराची बंदडी, पाडात्म्याची बंदडी. तर जर तर आम्ही जेजू क्रिस्ता सवे आसात जाल्यार आमचो आत्मा स्वतंत्र जावन आसा. आमच्या आत्म्याक खंयचीच एक बंदडी घालूंक खंयच्या तावन साध्यत ना. आम्ही फर्स्ट बिलीव करूंक आसा. आमकां पातयेणी ना जाल्यार संसाराची संगती आमकां कितें करता हालयतात. आमकां देवाच्या उतरा वयर डाऊट येवचेशी करतात. हा, करेक्ट न्ही. तोय ते देवाच्या उतरान बरो नासा म्हणल्यार तेन्ना ते कार्यरुपाक येना. जे कितें बरो नासा ते आमच्या तोंडान तावन वचून यो. ओके, आणि आमच्या मनान तावन ते वसोंक ना. तेन्ना मात्र ते उतर कार्यरुपाक येता. देवाच्या उतरान मस्त संगती बरो नासात. ते बरो आसल्या निमती बरो नासा म्हणल्या निमती ते आमच्या जिवितान घडका म्हण ना. जेजू क्रिस्ता वरवीं हांव गुण जेजूच्या गाया वरवीं आमी गुण जालात म्हण उतरान बरो नासा. ते बरो नासा म्हण आमच्या जिवितान जायना. ते उतरा वयर हांव कितले मनन करता, त्या उतरा वयर हांव कितले पातयेता, ते उतर कितले म्हज्या वंटा तावन हांव कंटिन्युअसली त्याच्या उतरा वयर हांव ऊब दिता त्या उतराक, तेन्ना मात्र त्या उतरान असले जिवीत हांव पळोवंक फावो जाता. थोडी सांगतात कन्फेस करा म्हळ्यार ते बरो नासा न्ही. ते बरो नासा म्हळ्यार अर्थ कितें जालें. बी हांव जमनीन घालनासतना खंय दवरयलेशी, बॅगान दवरयलेशी. करेक्ट न्ही. हा, बी जमनीन गायला मात्र ते किर्लोन फळ दिता न्ही की बॅगांत असले तेन्ना. तशेंच हे उतराक उतर कितें सांगता म्हणलें ते त्याचे जिवीत भायर येवंक जाल्यार ते जिरोंक आसा. ते उतर कितले जिरयतात तितले ते जीर्ण त्याचे ते कितें एनर्जी म्हणतात न्ही. आता आमी एक जेवण खायल्ले तेन्ना ते जेवण जिरले तेन्ना तेजी ती शक्ती आमकां मेळटा सकत आमच्या कुडीक. तशेंच ते उतर आमी कंटिन्युअसली जिरोंक आसा. अशी एक गाय बसून गायन तण खावचे पळयला न्ही रेखल्याने. होय, ती कशी जिरयता ते खायल्ले तण. फर्स्ट ती तण खाता. ओके, मागीर ती केन्ना बसता तेन्ना ते खायल्ले तण आणि ती वापस कितें करता तोंडांत हाडन ते खाते रावता. तोंड हालयते रावता. पळयला न्ही सत्ता न्ही. हा, हे वटी आमकां बेस्ट एक्झाम्पल्स देवान दिलात. एक कोंबी तांत्या वयर बसचे. सेकंड एक गाय एक खायल्ले तण ते कशे तोंडांत ते जिरयता म्हण. आमी तशेंच देवाचे उतर कितें करूंक आसा चाबूंक आसा कंटिन्युअसली. आमी खाली गिळल्यार कितें जाता ते अजीर्ण जाता. प्रेज गॉड. मस्त लोक तसे करतात न्ही. तशे येवन रिझल्ट मेळना. जर आमकां ते देवाचे उतरान आसले रिझल्ट जाय ते उतर बरेंकन आमी जिरोंक आसा. ती गाय कशी जिरयता खायल्ले तण तशेंच आमी बी जिरोंक आसा. ते तोंडा मार्फतच साध्य. तोंडच इम्पॉर्टंट तेका. तोंडान घालन करेक्ट जिरयल्यार ते उतरान कितें आसा ती सकत आमी पळोवंक शकता. प्रेज गॉड. ओके, सो अनेक कार्ड सिस्टर लास्ट आहे 12th वन 12 सांगले तुमका खंयचे आमी कन्फेस करनी हो म्हण. रोमन्स 8:1.
तर जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जियेतल्या आता क्रिस्ताच्या एकवटा उदेशी जीव दितेल्या आत्म्याच्या कायद्यान पातकाच्या आणि मरणाच्या बांधपासांतली तुमका निवारल्या. 8:1 ते 1 वय वय का सिस्टर. इंग्लिश अंत डिफरेंट होता ते कोंकणी ट्रान्सलेशन डिफरेंट असा. अनेक बडी वाच सिस्टर. तर जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जियेतल्या आता क्रिस्ताच्या एकवटा उदेशी जीव देतेल्या आत्म्याच्या कायद्यान पातकाच्या आणि मरणाच्या बांधपासांतली तुमका पहिलं वाच पहिल्याच. पातकाच्या आणि मरणाच्या बंदपासातले तू वाच. लास्ट वर्ड ऐकू ना मका तुम्ही वाचलं. होय एकवटा उदेशी जीव देत ते वाचले. वाजा वाजा ते सेंटेन्स वाजा. तर जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जियेतल्या आता गुन्हेगार म्हणजे पैसा लाभाना. हे गुन्यांवकार म्हणजे फैसल लाभाना. तर आमका कोणे तरी गुन्यांवकार करेत की तू पातकी म्हणून सांगल्यार उतर किती सांगता. उतर आमका पातकी म्हणता ना म्हणा ना. गुन्हेगार लाभाना म्हणजे पैसा लाभा. गुन्यांवकार म्हणजे फैसल आमका लाभाना. जर तर आम्ही जेजू ख्रिस्त सवे असतात तर आमका गुन्यांवकार म्हणजे फैसल आमका लाभाना. कोणेही आमका गुन्यांवकार करूंक जायना कित्याक की म्हळ्यार आमका त्या पातकाच्या बंद कडेंतले जेजून आमका बाहेर काढला आणि आमका ताचे नीतिवंतपण ताणे आमका दिला. जे किती आम्ही आसा ताचे नीतिवंतपण ताचे सवे आम्ही नीतिवंतपण जालात. तर आमच्या तोंडान तावन आम्ही आमकांचे गुन्यांवकार करूंक जायना. आमच्या तोंडांत ही उतरां येवंक नजो. तर आम्ही त्या एग्री जायना जातात. आम्ही जर जे देवाचे उत्तर सांगता तू गुन्यांवकार न्ही म्हणता तर हांव सांगता हांव गुन्यांवकार म्हणता. विरुद्ध जाले न्ही. तशें जावन आम्ही हे 12 सांगते हांवें तुमकां सांगले. हांव एक बडी इंग्लिशान सांगता. ओके. फर्स्ट वन, नेवर अगेन विल आय कन्फेस आय कांट. म्हळ्यार हांव केन्नाय मुजे तावन हे साध्य ना म्हण हांव केन्नाय मुजे तोंडान तावन उच्चारना. दुसरें, नेवर अगेन विल आय कन्फेस लॅक. हांव आनी मुखार मुज्या तोंडान तावन म्हाका उणेपण आसा म्हणलें हांव तोंडांत उच्चारणी करना. थर्ड, नेवर अगेन विल आय कन्फेस फियर. हांव आनी मुज्या तोंडान तावन म्हाका भें दिसता म्हणली उच्चारणी हांव करना. कित्याक म्हळ्यार ती भावार्थाक विरोध जावन आसा. चौथें, नेवर अगेन विल आय कन्फेस डाऊट अँड लॅक ऑफ फेथ. सो हांव आनी मुखार मुज्या तोंडान तावन सांगना की म्हजो भावार्थ म्हाका उणो आसा आनी हांव दुबाव करता म्हणली हे सांगूंक हे उत्तर मुज्या तोंडान तावन येव नजो. 5वें, नेवर अगेन विल आय कन्फेस वीकनेस. सो म्हाका एक सामर्थ्य ना. हांव हातूंत वीक आसा. म्हाका अशक्त आसा. म्हाका उणें हे आसा म्हणलें हांव कन्फेस करना. आणि 6th वन, नेवर अगेन विल आय कन्फेस द सुप्रिमसी ऑफ सेटन ओवर माय लाईफ. सो हांव आनी मुखार सैतानाक मुजे वयर सर एक सैतानान मुजे वयर एक सामर्थ्य आसा म्हणलें हांव कन्फेस करना. नेक्स्ट, नेवर अगेन विल आय कन्फेस डिफीट. सो हांव सोलवलें, हांव सोलवता ही हांव उतरां मुज्या तोंडांत हांव उच्चारणी करना. कित्याक म्हळ्यार ही भावार्थाच्या उच्चारणेक विरोध जावन आसा. 8वें, 8th वन, नेवर अगेन विल आय कन्फेस लॅक ऑफ विजडम. म्हाका जायपुरती जाणवाय ना म्हणलें ही उतरां हांव मुज्या तोंडांत हांव ही उच्चारना. 9वें, नेवर अगेन विल आय कन्फेस डोमिनियन ऑफ सिकनेस ओवर माय लाईफ. सो हांव आनी मुखार म्हाका या पिडेन मुजे वयर एक पिडेन म्हाका मुजे वयर डोमिनियन म्हणटात न्ही ताचो अधिकार चलयला म्हणलें हांव उतर सांगना. 10वें, नेवर अगेन विल आय कन्फेस वरी अँड फ्रस्ट्रेशन. सो आनी मुखार हांव सांगना की म्हाका मस्त खंत जाता. खंत चिंता जाता म्हणलें हांव
उच्चारणा इकरावे नेवर अगेन विल आय कन्फेस बॉन्डेज. सो आणि मुखार हांव सांगना की हांव एक बंदकडींत आसा म्हणलें हांवें उतर. हांव देवाच्या उतराचे विरोध जाल्ले उतर हांव म्हज्या तोंडांत हांव उच्चारना. आणि 12 नेवर अगेन विल आय कन्फेस कंडमनेशन. सो आणि मुखार हांव केदाळेय सांगना की हांव गुन्यांवकार जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार ही उतरां देवाच्या उतरांत स्पश्ट जावन आसा. ह्या विशयाक देवाचें उतर आमकां कितें सांगता म्हणलें आमी जाणा जावन तें उतर कितें सांगता म्हणलें तर आमी जिरयल्यार त्या उतरांत आसलें जिवीत आमी पळोवंक पावतल्यो. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. समजले म्हण चिंता सगळ्यांकी. होय. हा? समजले आनी सिस्टर. वय वय. आता आमचें मेन काम कितें देवाचें उतर बरें करून जिरोवचें. दीस आनी रात ताजें ध्यान करचें. वय वय. तुम्ही खंयचेय काम करते रावा. ओके कितेंय करते रावा. एक उतर घेया. एकच उतर. कंटिन्युअस ताचे वयर तुमचें लक्ष उरूं. हांव हें करते आसा हांव तेका तुमकां सांगते आसा. आनी तुमी जाता तितले कितले रिजल्ट पळयतात की पळया. सो प्रेज गॉड. एंड करया. कोण एंडिंग प्रेयर करता? सर्गेंच्या मोगाळा बापा आमी अर्गां दिता आयच्या ह्या दिसा खातीर आनी आयचे दीस ह्या भयणीन आमकां साबार सांगतीन तुजे उतार सत वाट आनी जिवीत म्हूण शिकोवन दिलां. तशेंच धर्मशास्त्राचें पुस्तक आमच्या वांटार सदांच आसा जे आनी आमी सत्रांत पालचे खातीर दीस आनी रात ताजें ध्यान करीचे म्हणून शिकयले तुजे उतार आमकां बळवंत जावन आसा बापा. जेजू बापा आमकां बोळ दितला क्रिस्ता सवे तूं संगती करूंक शकताय आनी तशेंच आमकां भिवंक करता तो आत्मो दिवनाय मळवंत मोगाळ आनी स्वानितन कसो आत्मो दिलाय. अर्गान तुका बापा. बापा आमचे सवे आसा तो आत्मो संसार सवे आसच्या आत्म्या प्रास चड बळादीक जावन आसा आनी संगतीन आमकां सगळो आमचो हुस्को आमकां कंत बेजार आयिल्ल्या वेळार आमी थोडे पेटी निराश जावन आसता. त्या वेळार तुवें साबार उतरान आमकां दाखोवन दिलाय. सगळो हुस्को आमी तुजेर सोडटा कित्याक तुमचो आमचो जतन घेताय. अर्गान तुका जेजू. अर्गान तुका बापा. अर्गान तुका पुता. अर्गान तुका पवित्र आत्म्या. तशेंच आमी पिडेंत आसतना आमकां साबार आमकां दूख आनी ते पिड्या वयर आमकां दुबाव आसता. ते दाळा तुजे उतार आमकां 1 Peter 2:24 आसा. आमी पथकान मरून पवित्र प्राण जिवनचे खातीर कुडसायल्या आपल्या कुड्यान सर आमचे पाताळ तुवें कुडसार वळून आमकां तुवें सुटका दिल्ल्याक आनी संपूर्ण तुज्या गायन आमकां गूण केल्ले. वय बापा थँक्यू जेजू. थँक्यू होली स्पिरीट. हे सर मागणी आमी करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन. आमेन. 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 Amen. Amen. Thank you, sister. थँक्यू सगळ्यांक. बाय ब्लेस्ड. Thank you all. Praise God. येया सगळी. प्रेज गॉड. गॉड. एका दिसाची रेतीर आसा येया सगळी. Bye, sister. Okay, sister. ओके सिस्टर बाय. थँक्यू.